नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज करूंक दिवचे ना। युरी विजयाची शिटकावणी। प्रायव्हेट कॉलेजी विशीं विजय आनी युरीक मंत्र्याची वेगवेगळी जाप। काडिल्ल्या मिनार भरिल्ली रॉयल्टी म्हणल्यार टॅक्स न्ही, राज्यांक मिनाचेर कर लावपाचो अधिकार। सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो। एजी म्हणटा ग्रीन सेस रुरल सेसाचो मार्ग मेकळो। अटल आसरा स्किमीचे 5,500 मायज अर्ज पेंडिंग। समाज कल्याण मंत्र्याची जाप। अंदूच्या अर्थीक वर्सात तडीक लायता, जिताच्या प्रश्नांक जाप। वीज वितरणावेलो ताण उणो करूंक केल्ली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली येवजण गोंयांत शुक्रार सावन लॉन्च। मुख्यमंत्र्याची सभाघरांत घोषणा 300 युनिट फ्री। एसएजीन गोयच्या खेळा संघटनांक 80% फंड दिला। युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दी मेरेन उरिल्ले 20% दिवचे ना, खेळा मंत्र्यान केले स्पष्ट। राजकारणांत एकामेकाक फिक्स करपाचे प्रकार बंद जावंक जाय। दिल्लीन पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे कानार घाला। म्हाका राजकारणांत पयसो करपाची गरज ना, विश्वजीत फुर्योज। फामाद फिल्म निर्मातो शेखर कपुराक नेमलो इफ्फीचो संचालक। म्हायती वितरावणी मंत्रालयाची अधिसुचोवणी। फुडल्या 2 इफ्फीक शेखर संचालक। आणि सुप्रीम कोर्टाचे अर्दी उपरांत एनटीएन जारी केली सुधारित स्कोर कार्ड। एनटीएचे वेबसायटीचेर स्कोर कार्ड अपलोड। खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांचे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज करूंक दिवचे ना, युरीची शिटकावणी। प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजी विशीं प्रस्नाचेर युरीक आनी विजयाक मंत्र्याच्यो वेगवेगळ्यो जापो। एकल्याक म्हणटा प्रस्ताव ना, एकल्याक म्हणटा विचार चल्ला। जाप सारकी मेळना। नेमको प्रकार कितें चल्ला काय म्हूण मंत्र्याक दोगांयनी कॉर्नर केलो। Proposal for private medical college is under process. Speaker sir, हे हांव सांगपाक सोदता very clear. हे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज पडे हा न्हू, हे काम कशें करपाक दिवपा न्हू। Why do we need a private medical college there? For what? अरे स्पीकर सर, आता और रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिल्लो और रिप्लाय चेंज केला। डिमांड्स दुसरे उलयला, हे उरपाटें जालां म्हाका खबर ना। मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो, दिल्ली गेलो। तू प्रश्न विचारला, हांव नेक्स्ट सॉल्व करता। Will you give us an assurance that there will be no private medical college? Yes. We are. How can I give him? How can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? No, we. ताणे बाब युरीक कितें सांगला की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज। म्हाका तो सांगता स्पीकर सर, नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन। मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग, आनी ताणें म्हणलां की अ प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेटअप बाय अ ट्रस्ट। द मॉडल हॅज बीन फायनलायज्ड बाय द नीती आयोग। इन्सिडंटली जी सुडा कम्स अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट आनी होच मंत्री तो मंत्री आहा। स्पीकर सर, आता क्वेश्चन पोस्टपोन करतकच तो म्हाका सांगता देर इज नो सच प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन। म्हळ्यार कितें, जें कितें मुख्यमंत्री सांगता ते कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता। स्पीकर सर, म्हाका उत्तर मेळ्ळा। दिस इज वायलेटिव्ह ऑफ सीबीसी गायडलायन्स। स्पीकर सर, सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गायडलायन्सच्या अगेन्स्ट हाका बेडयो पडटल्यो। स्पीकर सर, सीबीसी गायडलायन आमी माझ्या माध्यमांतल्यान सीबीसी गायडलायनाचे खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना। तुम्ही सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन, म्हाका म्हणटा नो कन्सिडरेशन। कोण सीबीसी गायडलायन वायलेट तो जेलान पावतलो। ही हांव खंयच्याच फायल, खंयच्याच गोष्ट
सीबीसी गायडलायनाचें उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना हे निगमन हांव कामत म्हजें ठाम मत आहा yes. आनी आमचें सरकार आनी उत्तर दिल्लें नीती तेंच आहा. अटल आसरा स्किमीचे सुमार 5,500 मायज अर्ज पेंडिंग. समाज कल्याण मंत्र्याची जाप. हे अर्ज अंदूच्या अर्थीक वर्सा तडीक लायतले म्हूण जाप. वर्स 2023-24 खंय सुमार 1,500 अर्ज तडीक लायले. आमदार जितान प्रस्न काडिल्लो. जांकां रावपाक घर ना तांकां मजतीचो हात दिवंक केंद्र सरकारान अटल आसरा येवजण हाडली. ह्या येवजणे वरवीं गरजूंक 3 लाखां मेरेनची मजत सरकार करता. मात अंदू गोंयांत सुमार 5,500 मायज ऍप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून लेखी जापेंतल्यान मुखार आयला. 2021-22 सुमार 84 जाणांक अटल आसरा येवजणेचो फायदो जालो. 2022-23 सुमार 722 ऍप्लिकेशनां निकालात काडलीं. 2023-24 वट्ट 1,695 लोकांक येवजणेचो लाव घेतलो. मात आतां मेरेन सुमार 5,787 ऍप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून म्हायती मेळटा. आमदार जीत आरोनकरान विधानसभेत लेखी प्रश्न घातिल्लो. समाज कल्याण मंत्र्यान ताका लेखी उत्तर दिला. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. राज्यांक आतां खणी आनी मीन वाठारांतल्या जमनीचेर वेगळो टॅक्स लावंक मेकळीक. सुप्रीम कोर्टाच्या 9 जुईजांचे संविधानीक खंडपीठान 8-1 बहुमतान निकाल दिलो. काडिल्ल्या मिनाचेर फारीक केल्ली रॉयल्टी हो टॅक्स न्ही. खंडपीठान मुद्दो स्पश्ट केलो. एजी म्हणटा ग्रीन सेस, रुरल सेल्स चालीक लावंक आतां मेकळीक. गोंयाकूय फायदो. हो जो जजमेंट जाला तो सरकाराच्या फावरार जाला. एक विशय म्हणजे एक पयलींचो एक जजमेंट आसलो इंडिया सिमेंट म्हणून 7 जजीस जजमेंट. त्या जजमेंटान कितें म्हणिल्लें की मिनरल आनी मायनिंग हाजेर टॅक्स लावपाची राज्याची जी विधिमंडळ आसा म्हणजे जावं असेंब्ली आसा तांकां पावर ना म्हणून असो एक जजमेंट आशिल्लो 7 जजीस. ताज्या अगेन्स्ट एक 5 जजीस जजमेंट आशिल्लो केशवराम म्हणून. तातूंत म्हणिल्लें की सरकाराक म्हणजे राज्य सरकार जावं राज्याची असेंब्लीक टॅक्स लावपाची पावर आसा म्हणून अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हे 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आशिल्ले ताका लागून ही मॅटर 9 जजाच्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचाक रिफर केल्ली. तातूंत आज जजमेंट आयला आनी त्या जजमेंटान जो रेशिओ दिला जावं कितें जो निर्णय दिला ताजो असो एक फायदो आसा गोवा सरकाराक की गोवा सरकारान जे थोडे टॅक्स लायिल्ले आसा खास करून ग्रीन सेस जो लायिल्लो आसा प्लस रुरल सेस म्हणून एक लायिल्लो आसा. हे दोनूय जे कायदे केल्ले आसा पळय न्ही हे कायदे आमच्या गोंया असेंब्लीक आनी गोंया सरकाराक करपाचो अधिकार आसा असो हो निर्णय आसा. आमच्या बॉम्बे हायकोर्टान हे दोनूय कायदे आमचे जे ग्रीन सेस आसा आनी रुरल डेव्हलपमेंट सेस आसा पळय हे दोनूय कायदे अपहेल्ड केल्ले आसा. ताजे विशयच्यो याचिका सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. हे दोनूय केसीक हो आयचो जजमेंट खूब आमकां फायद्यार पडटलो. आनी हाज्या फुडें कितेंय जर टॅक्स जर आमी गोवा सरकारान लायलो समज जर आनी ताजो जर इफेक्ट आनी तो टॅक्स समज जर मिनरलाचेर पडटा समज जर जाल्यार तो टॅक्स हो घटने प्रमाणे जावं कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आसतलो. म्हणून हो जजमेंट आयचो आसा तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या राज्याकूच न्हय तर अख्ख्या देशान हो जजमेंट इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमच्या गोंया सरकाराक आनी गोंयाच्या रेव्हेन्यूवाक आनी इन्कम ऑफ द गव्हर्मेंट वील इम्प्रूव आउट ऑफ दीस जजमेंट. गोंय सरकार शुक्रारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम लॉन्च करता. हे स्किमी वरवीं 1 कोटी घराब्यांक रूफटॉप सोलर बसोवन घरगुती वापराक 300 युनिट मेरेन फुकट वीज वितरण करपाचो केंद्र सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री शुक्रारा ही स्कीम लॉन्च करतलो. आमी PM सूर्य घर योजना ही जे लॉन्चिंग फाल्यां तुमच्या परमिशनान PAC हॉलात सकाळी 10:30 वरांचेर करता. इनिशियली जे PM सूर्य घरचे बेनिफिशरीज आसा तांचा चेक दिवप. PM सूर्य घर योजना कितले ऍप्लिकेशन दिताय तुम्ही? ओपन सगळ्यांक आसा. 9,000 आहली 9,000 तितूंतल्यान 370 यू हॅड गिवन. PM सूर्य घर योजना PM सूर्य घर योजना सांगत तुका फाल्यां जेंच्यांनी एप्लाय केल्या आनी जेंकां सबसिडी मेळटा पळय न्ही तांकां पयले चेक 9,000 लोकांक केल्ले 379 जाणां दितो तूं. हांव चॅक कर 9,000 लोकांक अप्लाय केल्ले ते मातशें वाडय. एसीजीन गोंयच्या खेळा संघटनांक 80% फंड दिला. जो मेरेन फंडाच्या विल्या विशीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिना तो मेरेन उरिल्लो 20% फंड दिवचे ना. मंत्री गोविंदान स्पश्ट केले. नॅशनल गेम्साक आशिल्ल्या कांय व्हॉलंटियरांक तांचे मानधन दिला.
उरिल्ल्यांक चवथी आदी मंत्र्याची जाप. प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून असताना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पयशे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स हॅड अप्रोच टू यू ऑल पीपल ऑल्सो. आनी त्या देवाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आनी म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली SAGन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटा केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement. आणि उरलेले 20% जे आसात पयलीं ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आनी आमी करपाय ना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द SAG आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ह्या एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लो. कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकाउंट दवरपाक जाय. गोयच्या मुंबय हायकोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती लावाविशीं फिर्यादीची सुप्रीम कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. गोंय सरकारान हायकोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन श्रेणीविशीं फाटल्या वर्सा 3 जूनाक जारी केल्ली अधिसुचोवणी आनी मार्गदर्शक तत्वां ही हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशाचे अधिकारिणीन केल्ले शिफारशी प्रमाण ना. कोर्टान मुखेल सचिवाकडच्यान तफावती विशीं व्यक्तिगत एफिडेव्हिट मागल्या. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मोरजे दर्यादेगेर 2 व्हडी उजान लासून काबार. सुमार 11 लाखांचे लुकसाण म्हूण वडेकार सांगतात. कोणे तरी मुद्दाम उजो घाला म्हूण दुबाव हे आदी असली कर्मां केल्यात, मात सरकारी यंत्रणा काना मनार घेना. पर्यटन खात्यान दर्यादेगेर नुस्तेमारांक खंय तांच्यो सुवाती मार्क करून दिवच्यो. आग कोणे लायली ती आमकां खबर ना. घरांत वचून म्हाका कॉल येयलो, हांव गांवांत येयला जाल्यार हांगासर सगळो उजो पेटला. 2 व्हडयो जोन काबार, जावं काबार, पोपी सयत सगळे. आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हे केले. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले सगळ्यांनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. तर हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे व्हडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो. जावं बियो सगळी काबार जाल्यो. कित्याक कांय एक ना. लायट आमकां दिता डिपार्टमेंटान आमकां लायटीचे प्रोविजनूच असं CCTV लायट ना जाल्यार CCTV खंय येतली ते मेन. आतां हय ही 3rd टायम. हेचे पयलेय लागलेले. आतां ही 3री टायम. पयलेय दोन पावटी केला. हे 3री टायम. आनी गव्हर्मेंट काय एक्शनूच घेयना. हे मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें. कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय. ताका लागून हे व्हडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलोच डिमांड आसलो. पयलेय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याच्या सकयल पळय कितें आहा न्हू ते आमकां फिशरमॅनाक दिवचें. कळ्ळें. ते फिशरमॅनाक दिवचें म्हणून आमी तुमकां सदांच गव्हर्मेंटाक सांगलां. आनी आमचे बरोबर आमचो पंच आहा तो आमकां सदांच आमच्या फाटल्यान हेल्प करता. कसलेय कामाक जाल्यार तो आमकां फुडें पयलो पावता. राजकारणात एकामेकाक फिक्स करपाची प्रकार बंद जावंक जाय. कामाचेर लक्ष दिवंक जाय. TCPतल्या आपल्या वावराचेर मंत्री विश्वजीत मिडिया कडेन उलयलो. हे विशीं दिल्ली पक्षाच्या फुडाऱ्यांक कितें सांगपाचें तें खंय सांगलां, तांच्या कानार घाला. ताका बापायन खंय जाय तितलें दिलां. राजकारणांत पयसो करपाची गरज ना. विश्वजीत उलयला. I have been a minister. I don't need anybody's money. I have been working here judiciously for the people. My father has given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari-based politician. I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टीन म्हाका जे शिकयला
ते हांवें लोकां मदीं पावोवपाचो आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आनी नरेटिव्ह लोकां मदीं पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी दुसरी गोश्ट, हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता, हेणी विचार करून बरोवपाक जाय, कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज अँटी गोवा इन्फॉर्मेशन. गोंयांत जर विकास जावं, गरीब लोकांक जमन्यो गावना, घरां बांदपाक, हे सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले. बेश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आनी कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आमी सगळ्यांनी. सगळ्या लोकांक बेनिफीट पावूंक जाय आनी पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी जे मिसइन्फॉर्मेशन जे एनवायरमेंटाचेर आनी जे कितें मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन जे चल्ला, हे कॅम्पेन बंद जावंक जाय. म्हणून हांवें ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मूव केला. दीस एब्सोल्युटली मॅलिशियस. हांगा एकमेकाक फिक्स करपाचे चक्रां जे चल्ल्या, हे खंय तरी चक्रां खंय तरी थारपाक जाय. आनी हे गोश्ट जे आसा, हांव पयर आमचे दिल्ली बी आमचे कर्टसी कॉल आमचे लिडराक मेळ्ळो. हांवें कितें ब्रीफ करपाक जाय हांवें ब्रीफ केला. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा, तें ब्रिफींग आमचे आसता, पोर्टफोलिओचे कामां आसता, आनी कितें कामां आसता, मतदारसंघाचे कामां आसता. लास्टाक आमचे लिडर, हांव जे कोण आहा आमचे लिडरा खातीर आनी आमच्या पक्षान जे स्थान दिल्लें आसा ते रिस्पॉन्सिबली ते पार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. फामाद फिल्म निर्मातो शेखर कपुराक इफ्फीचो संचालक नेमला. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या अंदूच्या 55व्या आनी फुडल्या 56व्या इफ्फी महोत्सवाचे फुडारपण शेखर कपूर करतलो. माहिती आनी वितरावणी मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली. नीट 2024 परीक्षेची नवी स्कोर कार्ड एनटीएन जाहीर केली. सुप्रीम कोर्टान सुदारीत निकाल जाहीर करपाचो आदेश दिल्या उपरांत ते प्रमाण राष्ट्रीय टेस्टिंग एजन्सी एनटीएन सुदारीत स्कोर कार्डां जारी केल्यात. एनटीएचे वेबसायटीचेर ही सुदारीत स्कोर कार्ड अपलोड केल्यात. माशेलांतल्या सांतिस्तेव जुंव्याक जोडपी थंयच्या एकमेव पुलाची सापूच दशा जाल्या. 50 वर्सां पोरनो हो पूल गोंयच्या पयल्या मुख्यमंत्र्यान बांदिल्लो. पुलाचो सांबाळ करपाची गरज उप्रासल्या. विधानसभा अधिवेशनात आमदार राजेश फळदेसायान इश्यू काडिल्लो. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा कुंभारच्या मतदारसंघातल्या सांतिस्तेव ह्या वाठारांत. मंगळार दीस विधानसभेत एक विशय आयिल्लो, तो म्हणल्यार कुंभारचे आमदार राजेश फळदेसायान विशय काडलेलो, तो म्हणल्यार सांतिस्तेव ब्रिजाचो. स्पीकर सर, आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो, आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर, हो मातसो सिरियस इश्यू आसा. स्पीकर सर, जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्यां सायडीच्यान, तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ प्रश्नाचो. कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रिज आसा, कुमारजुवा टू मार्शल, आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना. आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर, त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर, आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां ते जर केले जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर, ताच्या उपरांत तांकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की बेगींतल्या बेगीन हेजे आपूण कितें रिपेरिंग आहा तें करता आनी जागो जर प्रोवायड केलो जाल्यार दुसरो बांदून दिता अशें सांगलां. आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक हो ब्रीज जाल्लो जावो, सगळ्यांची मागणी आसा. आनी हो खरें म्हणजे हो ब्रीज करूंकूच जावो आनी हेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां करपाची गरज ना. नवीन करपा जाय म्हणटा. नवीन करपाक जावो. आतां हेजें रिपेर करून हेजो कांयच फायदो ना. ब्रिज म्हाका बरो लागना, कित्याक केन्ना पडोंक शकता. कितल्या बसकेर न्हू जाल्यार सामको एकदम वायब्रेशन जाता. केन्ना आमी पळोवंक नासलें, ह्या दिसांनी चड जाता. बट केन्नाय पडोंक शकता, कित्याक आतां कळत पळय गाडी आसा पळय ते चड जाता. सो हाचेर सरकारान सारको इन्स्पेक्शन करून ब्रिजाचे रिपेरिंग करचें, बट दुसरो ब्रिज बांदपाचो बेगींतल्या बेगीन तयारी करची अशी स्थानीक सरपंच म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सांतिस्तेव कुंभार जुंवेच्यान रुपेश रावत. आदल्या तेंपार व्हेक्टरबॉर्न दुयेंसां ही फक्त पावसान पातळटाली. आतां तांकां सिजन लागना, ती केन्नाय पातळटात. कोणाकूय केन्नाय ही दुयेंसां बादू येतात. भलायकी पालवी संचालक कल्पना म्हात्मे सांगता. ही दुयेंसां पातळावपी जळारां तयार जावची न्ही म्हूण नितळसाण दवरल्यार खंय दुयेंसांचेर नियंत्रण शक्य जातलें. नाही, आता व्हेक्टरबॉर्न डिजीज आमचे ट्रान्समिशन सीजन हे ड्युरिंग द रेन्स फ्रॉम मे to September end. These are transmission season when the cases go up. There is a peak. But after rainy season, usually the cases come down. आता अर्लियर कितें म्हणटाले डेंग्यू ही डिजीज आसा ती इज अ सिजनल डिजीज. पावसा वेळार ट्रान्समिशन सीजन जाता मागीर जायना. बट इट हॅज चेंज.
Now it has become, instead of seasonal, it has become perennial, वर्सभर जाता. सो ह्या वर्सभर जाता आनी केसी चड जायना आनी ताका आमी कंट्रोल हाडूं शकता, पण ताका आमकां कम्युनिटीचो सपोर्ट लागता. अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस सामके अवॉयड करूंक जाय, जाल्यार आमकां डेंग्यू केसीस जावचे ना. सो मेनली इट इज द cooperation from our community which will help us to prevent any cases in the post monsoon after the transmission. हैदराबाद सावन दाबोळे येवपी इंडिगोच्या विमानान सिगरेट पेटोवन पॅनिक करपी प्रवाशाक दाबोळे विमानतळार धरलो. दाबोळे पुलिसांनी धरला तो आंध्राचो श्रीनिवास भिकनूर. पॅसेंजर सिगरेट फस्को घेवन विमानान कसो पावलो? हैदराबाद विमानतळावेल्या सिक्युरिटी चॅकअपाचो प्रस्न उपलासला. विमानान सिगरेट पेटयतनाच आलार्म वाजलो. पॅसेंजर काचाबूल. राती एक कंप्लेन आयिल्ली हांगासरल्यान CISFन आमकां कंप्लेन दिली अलॉंग विथ वन पॅसेंजर by name Gaddam Srinivas, son of Gangaram, age 45 years. वो आंध्र प्रदेश रावपी आनी वो राती 24 तारखेर रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा. आनी हे फ्लायटीर येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक. आनी त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर. सो तेजेर मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आनी तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरीन टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो आनी सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो. सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रिहेंड केलें. तेणें कन्फेसूय केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून. आनी तें सिगरेट ताणें हितून तें फ्लश आउट केलें आपले लॅबोरेटरीन. मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरीचे मागीर आमकां हँड ओवर केलो CISFाक इंडिगो एअरलायन्सान. आनी मागीर ते आमी घेतकूच तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते चालू आसा. हैदराबाद एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना तो मनीस भितर गेलो, हाव कूड ही कॅरी अ मॅच बॉक्स इन हीज कॅबिन बॅगेज इज द बीग क्वेश्चन. म्हणजे लायटर मॅच बॉक्स आमी जाणा सेक्युरिटी इतली स्ट्रिक्ट आसता, CISF आसता, खंय तरी एक मोठो सेक्युरिटी लॅब्स दॅट अ पॅसेंजर कूड कॅरी अ मॅच बॉक्स इन हीज कॅबिन बॅग. एक म्हणटा तें ताणें सिगरेट ओडली तो एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा, पूण एक मोठो प्रश्नचिन्ह हाजेर आसा ऑन द सेक्युरिटी लॅब्स एट हैदराबाद एअरपोर्ट. वास्को चॅन प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.